मेघालय राज्याचो एक हालींच जाल्लो मंत्री तेणें केल्लें वक्तव्य, त्या वक्तव्याचो निशेध करपाक गोवंश रक्षा अभियान सगळे गोप्रेमी हांगा जमलेले आसात. हो मंत्री भारतीय जनता पार्टीचो आसा. ताका 8 दिसां पयलीं कितें 10 दिसां पयलीं ताका कॅबिनेटान घेतलेलो आसा आनी कॅबिनेटान आयल्या तेणें एक व्हडलो स्टेटमेंट केलो जो आमकां इफेक्टीव आसा, खास करून सगळ्या हिंदू समाजाक, हिंदू कल्चराक, हिंदू संस्कृती नश्ट करपाक हे लोक फुडें सरल्या काय कितें. आनी त्या खातीर तेणें कितें म्हटलें हें तुमकां सांगता की तो म्हणटा खंयच्याच राज्याचे अशे मंत्री नासतात. हें तेणें म्हटलां कितें, चिकन, मटन किंवा फिश खावच्या पेक्षा खंय तुमी गोमांस खाया खंय, म्हणजे यू आर रिकमेंडींग. आनी अशें हें नालायक वक्तव्य केलां. ह्या वक्तव्याचें आमी गोवंश रक्षा अभियान आमी प्रोटेस्ट म्हणून आज आतां निवेदन सादर केलें नॉर्थ गोवा कलेक्टराक. आनी आमी तांकां सांगलां की हें निवेदन तुमी गव्हर्नराक वचचें, मेघालया आनी राष्ट्रपतीक धाडचें की सेंटिमेंट्स ऑफ हिंदूज आनी गोप्रेमीज आनी आमचें जें गोवा आसा, आमी गोवंश रक्षा अभियान आमी हो निशेध करता. आनी आमची पयली मागणी आसा की ह्या मंत्र्याक ह्या कॅबिनेटांतल्यान एक्सपेल करचो, ताका काडून उडयचो. ही आमची पयली मागणी आसा की अशा ह्या नालायक तो लायक ना थंय रावपाक. कारण कॉन्स्टिट्युशनल आमचें वेगळें सांगता, कॉन्स्टिट्युशन ऑफ इंडिया, आनी हो अनकॉन्स्टिट्युशनल हो हें करता, कितें उलयता अनकॉन्स्टिट्युशनल. वेन यू आर सिटींग ऑन द कॉन्स्टिट्युशनल पोस्ट, हाव यू कॅन स्पीक. कॉन्स्टिट्युशन सांगलेलें आसा आमचें की गायीचें रक्षण जावंक जाय. दॅर इज अ काव प्रोटेक्शन एक्ट इन द सेंट्रल. डॉक्टर भीमराव आंबेडकर हाणें जें कॉन्स्टिट्युशन केलें तेन्ना हें सगळें आसा. वेरेज तूं हो मंत्री जाल्या काय कितेंय सांगता आनी तें आमी एक्सेप्ट करपाचें. कारण अशा प्रकारची संस्कृती आज बीजेपीन रमल्या हें सिद्ध जाता. आनी आतां ही बीजेपी पयलींची बीजेपी उरोवंक ना. ही सगळी प्रोफेशनल पार्टी जाल्ली आसा आनी गोंयांतले बी तेच परिस्थिती आसा. आयज पॉलिटिक्स आनी हे आयज सेवा उरोवंक ना, तर मनी मेकींग. आयज सगळे जे पॉलिटिक्सान येता ते आपूण एका रातीन पयसो करपा खातीर येयल्ले आसा. सो ह्या मनसूर हो जो कोण आसा तेजो आमी निशेध करता. तेणे अनकॉन्स्टिट्युशनल वर्ड यूज केला. सो बींग सिटींग ऑन कॉन्स्टिट्युशनल पोस्ट ही कॅनॉट स्पीक लायक दीस. सो ताका काडचो. त्या भायर ताचेर एक्शन जावची. थंयच्या हेणें थंय एफआयआर लॉज जावंक जाय. यू आर प्रोमोटींग दीस, यू आर अपिलींग पीपल टू किल द गोवंश. गाय मारपाक एक प्रकारचो तो प्रवृत्त करता. गेली आतां कितलींशींच वर्सां आमी पळयताले पयलीं की पयलीं काँग्रेसच्या टायमार जे कितें जालें ते बी कंटिन्यू करचें ना अशें दिसतालें. पूण आयज पळयता जाल्यार वस्तुस्थिती अशी जाल्या की काँग्रेसा पेक्षा बीजेपीन जास्त आमकां गोवंशाची हत्या करपाक लागून सपोर्ट दिता अशें दिसता. गेल्या आतां कितलेशेच तेंपांतल्यान आमी की रेड मारली, आजून पर्यंत इतके रेड मारलेली जागा जी आहा तांकां डेमोलिश केलेलें ना. एग्जाम्पल म्हणल्यार बिचोले जे आतां 2015तल्यान आमी पळयता आमी पाटलाग करता आनी पाट करूं सुद्दां ह्या स्लॉटर हावसाचे अजून पर्यंत ते कांय डेमोलिशन जाल्लेलें ना. पुलिसान रिपोर्ट दिला जाल्यार ते कितें दुसऱ्याच कडेन दाखयता आनी अशें करून जो म्युन्सिपाल्टीच्या हितून दाखयता. तर म्युन्सिपाल्टीचे स्ट्रक्चर वेगळो आनी तेंचो स्ट्रक्चर वेगळो आसा. आनी अशें आसून सुद्दां आजुनूय हेजेर कांय कारवाई जावंक ना. तर हे कारवाई बेगींतल्या बेगीन जावपाक जाय. हनुमंतजीन सगळो विशय सांगला. हांगा अमृतजी आसा सिंग, गोवंश रक्षा अभियान जें आसा ताच्या अंतर्गत आमकां उलो मारून सगळे संस्कृती प्रिय सामाजीक आनी सांस्कृतीक संघटना ज्यो आसा गोंयच्यो तांकां तांच्यांनी उलो मारिल्लो. आनी आज कलेक्टरा कडेन एक निवेदन दिवप. तें निवेदन दिताना मेघालयचो बुद्धीभ्रश्ट तो कोण जो मंत्री जो आसा जाणें आक्षेपार्ह अशें विधान केलें. आनी दुर्दैवान तो भाजपाचो जो भाजप राष्ट्रवादाची बिरुदां मिरयता. आपूण सांस्कृतीक आनी हिंदुत्व आनी अशा प्रकारचे सगळे फटिंगपणाच्या आदाराचेर त्या हिंदुत्वाचोच खून करपाचें काम. म्हणजे वेगवेगळ्या राज्यांत उत्तर प्रदेशाक गोवंश जो आसा ती माता म्हणटात ते, मध्य प्रदेशाक माता, मागीर तीच माता मेघालयाक वचून ती अशी रस्त्यार तुमी कशी उडयता हाची दखल जी आसा केंद्र सरकारान घेवंक जाय. आनी हांगा हे लोकल जे सरकार आसा तांचे कडल्यान कांय तश्यो अपेक्षा ना. कारण आमी प्रयत्न करून जाले. प्रमोद सावंताक ताची जाण आसूंक जाय आशिल्ली. एकात्म मानव दर्शन ज्या अधिष्ठानाचेर भाजपाची स्थापना जाली, दीनदयाळ उपाध्यायांनी एकात्म मानव दर्शनान
गोमातेचें महत्व गोवंशाचें महत्व जें आसा तें सांगलां आनी तांच्या हाजेर वाटेचेर हांची हें आसूंक जाय आशिल्ली वाटचाल आसूंक जाय आशिल्ली. गोवा सरकार हें सुद्दां उदासीन आसा. प्रमोद सावंत हो दुर्दैवान उदासीन जाला कारण ताका अल्पसंख्यांक तुश्टीकरणाचें म्हणजे मायनॉरिटी अपीजमेंट राजकारण करपा खातीर तो स्वताच्या संस्कृतीचो बळी दिवपाक सुद्दां फाटीं फुडें पळयना.